हेब्रेवांक पत्र 3 जेजू विस्वाशी आनी दयाल परम याज्ञीक मोइजेसा वोन जेजू व्हरतो म्हणटोच देवान पवित्र केल्ल्या भावां भयणींनो, तुम्हा सोमेस्तांक देवान सुर्गींच्या सुखाक आपयल्यात देखून जेजूचेर तुमचें लक्ष दवरात. तो आमी उचारतां त्या भावार्थाचो देवान पाठयल्लो परम याज्ञीक मोइजेस देवाच्या आख्ख्या घराण्यांत ताका विस्वाशी आसलो तसो तोय आपणाक नेमला ताका विस्वाशी रावलो. घर बांदता त्या मनशाक घरा परस चड मान फावो, तेच परी जेजूक मोइजेसा वोन व्हरतो मान फावो. खरेंच खंयच्याय घराक ताचो बांदपी आसा, पूण सगल्यो वस्तू बांदून हाडल्यात तो म्हणल्यार देव. मोइजेस चाकर कसो देवाच्या घराण्यांत विस्वाशी रावलो आनी फुडाराक देव सांगतलो आसलो त्या वस्तूंची गवायकी दिवन तो उलयलो, हें खरें. पूण क्रिस्त विस्वाशी पूत कसो ताच्या घराण्यांत अधिकार चलयता. आमीच तें घराणें. एकूच मात विसरचें न्हय. आमकां अभिमान हाडटा तो बरवंसो काळजीदारपणान आमी सांबाळूंक जाय. देवान बासायल्लो समाधानाचो दीस. देखून पवित्र आत्मो म्हणटा तशें आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. फितुरेच्या दिसा अरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमचीं काळजां निबर करूं नाकात. तेन्ना 40 वर्सां भर म्हजीं कर्तुवां देखल्यांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करूंक सोडली. त्या पासत हे पिणकेचो म्हाका कांटाळो आयलो आनी हांवें म्हणलें, तांचीं काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो वळखूंक तांकां खोशी ना. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत तीं कदींच भितर सरचीं नात. भावां भयणींनो, अन भावार्थपणाचें नश्टें काळीज जिव्या देवातावन आमकां पयस करता. तर तुमचे भितर असल्या काळजांची कोणूच आसना जावंक चोत्रायेन भोंवात. परतेंच जाल्यार तुमचे भितरलीं कोणूच पातकाक भुलोन निबर काळजाचीं जायना जावंक वयर सांगला तो आयज म्हणजे आयचो दीस चालू आसोपर्यंत तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक क्रिस्ताचीं आमी भागीदारां जाल्यांव. एकूच मात मनांत दवरचें, जो सुरवातेकतावन आमकां विस्वास आसलो तो आमी शेवटाक पर्यंत थीरपणी सांबाळूंक जाय. पवित्र पुस्तक अशें सांगता न्हय. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. फितूरच्या दिसा तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमचीं काळजां निबर करूं नाकात. देवाचो ताळो आयकलो आनी तरी ताचेर कळपलीं तीं कोण? मोइजेसान इजिप्टांतलीं भायर काडून व्हेल्लीं तीं सगळीं न्हय? कोणाचो देवाक 40 वर्सां पर्यंत कांटाळो दिसलो, पातक केलें आनी अरण्यांत मरून पडलीं तांचोच ताका कांटाळो आयलो न्हय? हांवें बासायल्ल्या समाधानाच्या देसांत तीं कदींच भितर सरचीं नात. असो देवान सोपूत घेतलो तेन्ना कोणाची खबर करतालो तो? ताचेर कळपलीं तांचीं न्हय? म्हणटच तीं अविस्वासी जाल्लीं देखून तांच्या भितर सरूंक जालें ना म्हूण आमी पळयतांव. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.